नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विषय विधानसभे येत आसात. प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन शुक्रारा आयली. एग्रीकल्चरा सारख्या म्हत्वाच्या विशयाचेर डिस्कशन जालें. एग्रीकल्चराच्या विशयाचेर आमी सगळ्यांत ल्हान रिप्लाय पयलो मिनिस्टरांचो. तो एकूण म्हाका दिसता 7-7.5 मिनटांचो असो आसतलो. ताच्याकय कमी आसपाक शकता ते आमी लौकिका विचारया. पूण विशय आज क्वेश्चन अवरा भितर मोपाचो आयलो आनी त्याच बरोबर बुथांचोय आयलो. आता ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी चर्चा करतात. म्हजे बरोबर आसात लौकीक बाब शिलकार, जोयल बाब आफोन्सो, पांडुरंग बाब गांवकार. सगळ्यांचे स्वागत. लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता. आनी विशय आसा तो एग्रीकल्चराचो जो विशय आसा थंयच्यान सुरवात करया आनी मागीर आमी मोपाचेर या. कितें आयले एग्रीकल्चराच्या डिमांड्साचे विशय आनी इतले म्हत्वाच्या विशयाचेर इतलो ल्हान रिप्लाय कित्याक मंत्र्याचो? रवी नायकाचे डिपार्टमेंट रवी नायकाडे एग्रीकल्चर, सिव्हिल सप्लाय आणि हँडीक्राफ्ट 3 पोर्टफोलियोज आहात. आणि सिव्हिल सप्लाय आणि एग्रीकल्चर डायरेक्ट लोकांक लागपी, शेतकारांक लागपी आणि जनरल लोकांक लागपी. सो तेजेर डिमांडा वेळार जेन्ना आमदार उलयता, रुलींग वा ऑपोजिशन, ते खूब प्रश्न मांडले. चडशे प्रश्न येता ते कॉम्पेन्सेशनाचे, पावसाक लागून वा कित्याक लागून एग्रीकल्चराचेर लुकसाण जाता. रेशनाचे वेगळे वेगळे कोटाचेर डिस्कशन. पण चड फोकस आसलो त्या वेळार आमदारांचो तो एग्रीकल्चरान कितें कितें प्रॉब्लेम फेस जाता, कॉम्पेन्सेशन्स दी क्लेम केल्ली आहा ती मेळना, ह्यो सगल्यो गजाली. मागीर तितून सरकारान सेव सॉयलाचेर इव्हेंट केले, तेजे खूब जाण उलयले. हे सगळे केले उपरांत ऑपोजिशन आपली भाशणां करून रिप्लाय जावच्या पयलीं उठोन गेले तेन्ना तांकां विचारलें सुद्दां की मेन मेळ्ळो तो विजय मेळ्ळो की रिप्लाय रावना, तुमी भाशण करून वयता काय. मिडियान ताका प्रश्न केलो रिप्लाय कसलो आसतलो काय म्हणपाक लागलो. चाय पिया सामोसा खाया होच रिप्लाय न्हू तेजो काय म्हणपाक लागलो. आनी तो गेलो थंयच्यान. पण तेजे उपरांत बाकीचे ऑपोजिशनाचे MLA वयतना आमी पळयल्ले. हे जाले उपरांत तेंचे उलोवन जाले उपरांत पण तेणें एक्चुअल रिप्लाय दिलो रवी नायकान. तो एक 7 मिनटाचो रिप्लाय आसलो. 7 मिनटाचो रिप्लायूय हांव म्हणपाक शकना. 7 मिनटां भितर तेजो थोडो रिप्लाय आनी क्रॉस टॉक जाले पळय न्हू, आमदार कितें आपल्यो गजाली विचारताले त्यो धरून सगळें डिस्कशनां धरून हो 7 मिनटाचो सुमार रिप्लाय जाला. रिप्लायन तेणी ते गुदांव जे आहा सिव्हिल सप्लायचे PWDच्या सकयल बांदून काडटा. सेव सॉयलाचेर विचारले तेन्ना तो इव्हेंट आमी करूं ना म्हणून सांगलें तेणी. आनी तेजे उपरांत काय तेजे जावंकू ना म्हणून हॉर्टिकल्चराचेर तेणी सांगलें कशें गोंयान प्रोडक्शन वाडलां. आनी मागीर लास्ट शेवटाक रवी नायकान सांगलें तुमचे सगळ्यांचे कितें डिमांड आहा, ज्यो मागण्यो आहा त्यो आपूण डिपार्टमेंटा कडेन घेवन त्यो सगळ्यो फुलफील करतलो. पयशे आहा आमचे कडेन, फंड आहा आमचे कडेन, ते सगळ्यो फुलफील करतलो. सो तुमी कट मोशन फाटीं घेया, इतलो आनी अशें तेणी पयलीं केल्लें अशें फर्स्ट टायम पयलीं तेणी केल्लें अशें. रवी नायकाच्या रिप्लायाक होच हें आसता म्हणून त्या थोडे आमदार पयलीं केले ते हें तेंच्यांनी गृहीत धरून ते अशेंच जातलें म्हणून ते गेल्ले. हेच अशें म्हणून ताणें आपल्या रिप्लायाचो केलो. पण जोयल बाब प्रश्न असो आसा की हें गोंय अशें ज्या गोंया भितर आमी एग्रीकल्चर जमनी तुगेल्यो कन्वर्ट जावन थंय बिल्डींग येवची न्ही म्हणून एक स्पेशल बील हाडिल्लें फाटल्या सेशना भितर. ताजेर सरकारान भरपूर चर्चाय केली. पण ताजे उपरांतूय तुगेलें आमकां लँड फिलींग चलतना दिश्टी पडटा शेतांनी. थंय आतां पावसा दिसान तर उदक भरिल्लें दिश्टी पडटा कशा कशी डेव्हलपमेंट जाल्ल्यान, आनी बिल्डिंगूय येतना दिश्टी पडटात. सो म्हाका दिसता जे 7 मिनटां तुगेले एग्रीकल्चर मिनिस्टर उलयले. सद्या गोंया भितर आमगेली शेतांची जी परिस्थिती जर आमी पळयली 7 मिनटां सुद्दां खूब जाली न्ही. Pramod, the agriculture was a very serious issue on the floor of the house because आता आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आनी कितें म्हणटा सगल्यो गजाली आसता. आनीक देर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एग्रीकल्चर. आनी आतां पळय फ्लड जाल्ले ते कारणान सगळे बुडून गेल्या आनी कितें जालां. सो मेंबर्स ऑफ द हावस हॅड रेज्ड अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चन्स इन सिरियस कन्सर्न्स रायट फ्रॉम कॉम्पेन्सेशन टू सो मेनी अदर थिंग्स. तितून भितर देर वॉज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू स्टँड अप एंड एड्रेस दोज इश्यूज. तितून भितर सरप्रायझिंगली एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड दॅट आमी सगळे एकठांय जावन करया आनी आमचे कडेन पयसो आसा, सेंट्रा कडेन पयसो आसा, तो पयसो येतलो आनी कितें कोण. आय मीन it was some kind of a joke where this entire thing is concluded in 7 minutes and there was no answer which was coming forth. Because tomorrow if the ministers, the members are raising a question saying that compensation is not been given to farmers and they want an answer when you are going to give a compensation, तो म्हणटा कितें ना ते रोखडेच दिवया. पण then the members are asking him that last year's compensation is not paid. ना ते वांगडाच फाटल्या वर्साचे ह्या वर्साचे बराबर करून दिवया. What kind of answers are these? I mean this
I think the CM should have stood up and taken it from there. If the minister is not able to deliver for some reasons, maybe the chief minister should have taken it up from there and given a categorical assurance, saying that yes, within the next 3 months, 4 months, or 5 months, we are going to end this thing and settle all issues. But ते जावंक ना, and it was really a disappointing end to that day's session. आजूय म्हाका दिसता जेन्ना कॉम्पेन्सेशनाचो आनीक पिपऱ्यांचो विशय आयलो आणि सगळ्यांनी आपल्याला पिपऱ्यांचो मोग बीग दाखयलो पांडुरंग बाब, तेन्ना मुख्यमंत्री मदीं 2-3दा उबे रावले रिप्लाय करपा खातीर, कॉम्पेन्सेशनाचेर उलोवपा खातीर. पण त्याच बरोबर एग्रीकल्चर हो असो विशय म्हाका दिसता जाचे शिवाय आमी कोणूच जगपाक शकनात. पण आमी हावसाक जर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर सोडून बाकी सगळे गजाली शिवाय आमी जगपाक शकनात अशी दिसपाची परिस्थिती आयली ना. सामकें आनी ज्या विशयाचेर डिस्कशन जावपाक जाय, हय ताका इम्पोर्टन्स दिवपाक जाय, त्या गजालीक म्हाका दिसता आमी म्हत्व दिनात अशें दिसता. म्हणजे लोचकान हें सांगलें की आपलें भाशण जाल्या उपरांत उठून वचपाचें आनी त्या डिपार्टमेंटाक किंवा त्या तो जो पोर्टफोलियो आसा ताच्या उत्तराकय किंवा म्हत्व दिवप ना. हे मातशें म्हाका दिसता म्हणजे सगळ्यांनीच ते दुर्लक्षीत केला हो विशय शेतीचो. पूण ह्या सभागृहान तुवें म्हटलें अशें की आमकां हें आसा की शेती ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. लँड फिलिंगाचो विशय आसत किंवा पावसान जी सुमार 500 हेक्टर जमीन शेतपीक जे आसा म्हणजे शेती जी आसा ताचें लुकसाण जालां असो एक प्रायमरी अंदाज आसा. मागीर एग्रीकल्चर लँड विक्रीचेर बॅन हाडल्या गोंयांत तो विशय आसा. म्हाका दिसता शेती हो विशय खूब मोठो आनी तेचेर सभागृहा सारक्या जाग्याचेरूच चर्चा जावन ताचेर कांय गजालींचेर तोडग्यो काडप अशें म्हाका दिसता. पूण जे ते जाता अशें दिसना. नाही एब्सोल्युटली करेक्ट. कारण लौकीक बाब तुम्ही कितें म्हणटा हाजेर आमी लास्ट वीक उलयल्ले की शिक्षण हो असो आमच्या पोटाचो विशय म्हणून, सो ताजेर सगळ्यांत कमी चर्चा जाली. मागीर एग्रीकल्चर आयलें, परत पोटाचो विशय, ताजेर सगळ्यांत कमी चर्चा जाली. मागीर अशें दिसता की आमगेले जे तुगेले लोक विधानसभे भितर बसतात तांचे तकल्या भितर पोटाचे विशय, आमचे पोटाचे विशय आनी तांचे पोटाचे विशय वेगवेगळे काय कितें असो एक दुबाव मारपा लागता. सारकें न्ही? जॉयल सरान जशें म्हटलें की जेन्ना हे गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण सारको कॉन्सेप्ट फुडें घेवन वयता आनी एग्रीकल्चर हे तितून प्रायमरी आसपाक जाय आनी प्रायमरी धरून एग्रीकल्चरान काम जावपाक जाय. पण स्वयंपूर्णाचो जेन्ना हें करता, प्रमोशन करता आनी एग्रीकल्चराचे डिमांडा वेळार सुद्दां असली परिस्थिती. हांव एक मुद्दम गजाल सांगतलो. 2000 खूब फाटली गजाल सांगता. 2012 जेन्ना भाजपाचे फूल मेजॉरिटीचे सरकार येयलें तेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हाका दिसता रमेश तडकर जे आतां स्पिकर आहा ते आसले. तेन्ना 2013 कितें तरी कमिटी फॉर्म केल्ली एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक, राज्याची एग्रीकल्चर पॉलिसी कशी आसची. तितून तेच्यांनी एनिमल हजबंड्री आनी एग्रीकल्चर वांगडा दवरलेलें. मागीर ते ह्या गव्हर्मेंटान ते सेपरेट केला आनी फक्त एग्रीकल्चराचें करता अशें कळटा. पण तेजे उपरांत ते फूल 5 वर्सां म्हणजे ताका चॅरमॅन केलो नरेंद्र सावयकार. नरेंद्र सावयकार 13 चॅरमॅन जालो. 14 इलेक्शनाच्या हेका लागून लोकसभा इलेक्शनाक ताका तें पद सोडचें पडलें. तेन्ना ड्राफ्ट रेडी जाल्लो, तेजी सायन जाय आसली फुडें ते व्हरपा खातीर, ती सिग्नेचर जाली. तेजे उपरांत फूल तो टर्म 17 पर्यंत एग्रीकल्चर हेजेर कोण चॅरमॅन येयलो ना त्या कमिटीचेर आनी त्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान तेन्ना पळोवना. तेजे उपरांत 2017 विजय सरदेसाय चॅरमॅन जालो. ते 2 वर्सां एग्रीकल्चर विजय सरदेसाय मिनिस्टर जालो एग्रीकल्चर. तेच्या टर्माक तरी तेणी म्हणटालो तो आपले फ्लॉरिकल्चर ह्यो सगळ्यो गजाली इन्क्लूड करून तें करपाक जाय म्हणून. पण तेज्या 2 वर्सां विजय सरदेसाय हे एक अशे आमदार जे एग्रीकल्चर ह्या विशया भितर तांची पदवी आहा. तांकां ते 2 वर्सां करूंक जालें ना. तेजे उपरांत बाबू कवळेकार एग्रीकल्चर मिनिस्टर जालो. तेणी 22 पर्यंत हें खातें सांबाळ्ळें. ताका तो चॅरमॅनूय अपॉयंट करपाक जालो ना आनी तो ड्राफ्टूय फुडें व्हरपाक जालो ना. 22 रवी नायक येतकूच तेणी ड्राफ्टाचेर तें काम स्टार्ट केलें. तेणी थोड्यो चेंजीस केल्यो, एनिमल हजबंड्री कितें कशी काडल्या अशें कितें केलें, कमिटी वाडयली तेजे वयली थोडे. कारण खुबशे ऑफिसर जे 2012 घातलेले, 13 घातलेले ते रिटायर्ड जावन गेल्ले. करेक्ट. ते ऑफिसरूच नासले डिपार्टमेंटाचे. सो तांकां थोड्यो त्यो चेंजीस करचे पडले. हे करून तेणी ड्राफ्ट आतां पंचायती मुखार, तालुका मुखार व्हरपाक स्टार्ट केला. पण ह्या असेंब्लीन सुद्दां प्रश्न येयलो तेन्ना ताका एका आमदाराक रवी नायक विचार तुका कसो मेळ्ळो ड्राफ्ट काय म्हणपाक लागलो. आपणे अजून भायर करूं ना. म्हणजे तेजो प्रोग्रेस कळटा. तुका दुसऱ्याक मेळ्ळो जाल्यार तेका कसो मेळ्ळो म्हणजे तेजो प्रोग्रेस ताका खबर आसलो की आपणी कांयच करूं ना अजून. 12 वर्सां जालीं, एक तप जालें तरीकय आमी एग्रीकल्चर पॉलिसीची वाट पळयता. दुसरो विशय जॉयल बाब आयलो तो मोपा एअरपोर्टाचो. आनी सरकारान जे तांकां रेवेन्यू हॉलिडे दिल्या. जनरली आमची सारकी लोक विमानतळा वयल्यान हॉलिडेक वतात. हांगा विमानतळाकच हॉलिडे दिली सरकारान रेवेन्यूची. सो हाजे वयल्यान बरोच वाद जालो आनी हो रेवेन्यू हॉलिडे दिवप ही सारकें काय चूक हाजेरूय चर्चा जाली. कितें जालें नेमकें आनी तुमी ह्या कॉन्ट्रोवर्सी कडेन कशें पळयतात?
सी प्रमोद सीएमान पयलीं म्हणिल्लें की वी आर गिवींग देम अ रेव्हेन्यू हॉलिडे टिल डिसेंबर 7th इफ आय एम नॉट मिस्टेकन येस डिसेंबर 7th आनी तो रेव्हेन्यू शेअरिंग कॉन्सेप्ट जो असो आसा की 36.99% इज गव्हर्मेंट शेअर ऑफ रेव्हेन्यू तितून भितर इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट वेर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू क्रोर्स इट रन इन टू मे बी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स असो जातलो गोईंग बाय वॉट द टर्न ओवर इज ऑफ मोपा रायट नाव मनोहर एअरपोर्ट रायट नाव सो हितून भितर एक लॉजिक शी दिसना कित्याक वेन somebody says or when the government says that we are giving them a revenue relief or whatever you call it in milder terms for a 25 to 30 days of operations which were halted during the COVID time. There was a stop in operations for about 25-30 days. Because of that, we are giving them a 180-day holiday. हय I mean, by any logic, I don't think this is reasonable. I mean, because the amount is huge, and we need to get into maybe details from the minister himself, the department himself, or maybe MOPA authorities. What is the reasoning, or what is the idea behind, or what is the math behind all this? Because numbers don't tally. In this, the numbers don't add up. Absolutely don't add up because from the outside it looks like that a clear favor has been done to the proponents of MOPA, that is GMR. You are saying it is not justified. It is not justified at all because for a 25-day break in operations, you cannot give anybody a holiday of revenue or a concession of revenue for 180 days. Yeah. It is not justified at all. And against the backdrop where now GMR is claiming profits of crores and crores of rupees. Correct. I mean, it's not that they are running into losses right now. They have shot up. I mean, their operations are going all great, and Yeah. they have shown the numbers. They have been every quarter they are releasing their numbers. So, I mean, that no point of time there is should be some kind of a leniency or some kind of a concession given at this point in time. Even if it is to be given, it should have been proportionate to the time lost or to the time when the operations were closed. या पांडुरंग भाऊ हो जो विशय आसा कॉन्ट्रोवर्सी असेंब्ली पुरतीच न्ही असेंब्लीच्या पयलीं चालू आशिल्ली पयलीं तुगेलें ओपोजिशन फार मारताले रेव्हेन्यू हॉलिडे दिलो म्हणून आज तो विधानसभे भितर आयलो सरकारान जें जस्टिफिकेशन दिलें ताजें तुमचें समाधान जालें आसता जी रिप्लाय सीएमान दिल्या असेंब्लीचेर ती प्रचंड मोठी आसा म्हणजे भितर कांय डॉक्युमेंट आसात आनी ते डॉक्युमेंट म्हाका दिसता सीएमाने पळयल्या काय म्हाका खबर ना पण आत्तां हांवें हो सेशन चालू आसतना एका फॉर्मर ऑफिसर गव्हर्मेंटाचो जो सिवील एविएशना कडेन लिंक आशिल्लो ताच्या कडेन उलयला हांवें ह्या विशयाचेर ताणें म्हाका सांगलें की जे कोविडाच्या काळान आसत किंवा जो डिले जाला कामाक स्टार्टिंगच्यान GMRचे कंप्लिशन करपा खातीर तो सगळो एज पर द प्रोसिजर आनी MHA किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हेज्या प्रमाणेच जाला अशें म्हणून ताणें सांगलां आनी ताणें म्हाका नोटींग पळय म्हणपा लागलो सो हांवें तें नोटींग पळयली जी असेंब्लीन रिप्लाय दिल्यात भितर नोटींग पळयलें जाल्यार तेतून कांय गजाली आसात ज्यो सेंट्रल एज पर द प्रोसिजर ते डिले जाला आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार मोपा एअरपोर्ट GMR परत सांगता म्हाका दिसता तुवें पळयलें आसतलें की लास्ट 3 years ते ऑलमोस्ट 511 crores रुपीज तांचे लॉसानूय दाखयल्ले आसा सो म्हाका दिसता तेजो पयलीं बिजनेस जाग्यार येवपाकूय टायम लागतलो हे सगळ्याक मान्य आसा पूण जो विजयन विशय जो मांडलेलो आसा म्हणजे रेव्हेन्यू शेअरिंगाचेर जेन्ना आमी एग्जाम्प्ट केला म्हणून सांगता तो किंवा ताका जी हे दिल्या मोबादी दिल्या ती खरोच म्हणजे मातशी हें आसा की सरकारान तेजेर सारकें क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय जे क्लियरिफिकेशन आयज हावजान आयला म्हाका दिसना की तें बरें सारकें आसा म्हणून सारकें आसा लोकीक हो विशय आसा न्ही की ओपोजिशनान कितें चित्र तयार केलां की म्हयनोभर बंद आशिल्ल्या कामा खातीर 7 म्हयने रेव्हेन्यू हॉलिडे हें जें कॉन्ट्रास्ट ओपोजिशनान तयार केला ताका लागून हो वाद न्ही बरोबर कारण तो मुद्दोच तसो म्हणलो विजयाचो प्रश्न आसलो तेणी म्हटलें कॅबिनेट नोट कितें सांगता 20 दीस कोविडा खातीर काम बंद आसलें आनी डिसिजन गव्हर्मेंटाची कितें 180 days ताका सूट दिता कोविडाच्या हेका लागून प्लस तेजी ती कोर्टाच्या मॅटराक लागून जे डिले जाल्लो तेजे कितले तरी वर्सभर मायज ताका सूट दिता सीएमाचें म्हणणें कितें आहा की जे कायद्यान बसता तितूनच तांकां दिला ते कायद्यान प्रोविजन आसतलें वा ते कन्सेशनल तेंचो तो एग्रीमेंट आहा
तितून ते प्रोविजन आसतलें की अशें कितें जालें जाल्यार दिवपाक जाता, पण आयचे तो पण दिवपाक जाय जाल्यार ते आयचे परिस्थिती नुसार दिवपाक जाय. आयज जर आमी पळयलें जशें सावथ गोवाचे वा मार्मुगांव तालुक्यांतले MLA परत परत मुद्दो काडटा की सगळी फ्लायट्स थंय शिफ्ट जावपाक लागल्या. आमी जर डेटा पळोवपाक गेले जाल्यार हळू हळू ते दाबोळेच्या फुटफॉला कडेन मॅच करपाक लागल्या. आनी एक 6 म्हयन्या भितर एक वेळ इक्वल जातले आनी तेजे उपरांत ते सरपास करपाक शकता. सो अशें ना की मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जावन तो खंय तरी तेका हें ना, फ्लायट्स ऑपरेशन्स कमी आहा तेजी. तेणी स्लोली जो तेन्ना स्टार्ट जाला तेन्ना जावन पिकअप घेतला. आतां इंटरनॅशनल स्टार्ट केलें, पयर कार्गो देंवयलें, बाकी सगळ्यो एक्टिविटी स्टार्ट करता. सो अशें खंय दिसन की तो एअरपोर्ट जाला आनी तेका बिझनेस पिकअप करपाक प्रॉब्लेम जाला आनी तो बिझनेस तेजो डावन आहा. सो हांगासर खंय तरी ते कन्सेशन थंय खंय तरी हें जाता की आमी कोर्टान डिले केले, मागीर कोविडान जालें आनी तो तेजो बिझनेस आतां पिकअप करिना. अशी परिस्थिती ना, एअरपोर्ट बरे तरेन चलता, फुटफॉल्स ते हें करिता, दाबोळे कडेन मॅच करिता. असल्या टायमार जेन्ना गव्हर्मेंटाचें एक कॅबिनेट एक डिसिजन, विजयान म्हटलें एक डिसिजन आनी 207 कोटी गव्हर्मेंट लूज करता डिसेंबर 1 पर्यंत. हो एक मोठो 260 कोटी गोवा गव्हर्मेंटा खातीर खरेंच मोठे फिगर. कारण आमी बाकीच्या स्टेटी भशेन व्हडली स्टेट न्हू, 207 कोटी म्हणजे कांय न्हू अशें म्हणपाक शकना. एक कडेन सरकाराक खुबशे कामां खातीर पयशे लागता, ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जोडटा, लोन्स काडची पडटा. असल्या टायमार एक प्रायवेट कंपनी खातीर हें डिसिजन घेवप मातशें खंय तरी कोणाकूय खटकतलें. आनी ऑपोजिशनान मुद्दो काडला तितून ते आपले हितून जेन्ना मुद्दे मांडले ते सारके दिसता. एक विशय जो लोकीक इंट्रस्टिंग आयलो मोपाच्याच विशीं तो म्हळ्यार मोपा खंय रातीन 10:30 उपरांत लँडींग जायनात, कारण खंय रनवेचेर भूत दिसता. आतां हो म्हत्वाचो विशय इतल्याच कारणां खातीर, भुतां खातीर न्ही, पण जर लँडींग जायना 10:30 उपरांत जाल्यार मोठो प्रश्न न्ही हो. येदो व्हडलो एअरपोर्ट बांदून सेकंड फेज आतां स्टार्ट जाता, वेल्यान थंय सारको ग्रीन बेल्ट बी बांदपाची गजाली चल्ल्यात. आनी जर आमी म्हणटात की रातीन त्या रनवेचेर भूत नासता म्हणून, मागीर हें सगळें रेवेन्यूची गणीत सुद्दां तुगेलें आलतलें. सो हें जी तूं कांय गजाली जाणा, कांय लोकां कडेन उलयला, सो हे जे भुतांचे कुवाडे आहा पळय ते मातशें आमकां मातशें एक्सप्लेन करून सांगत. त्या कारणां खातीर कॉम्पेन्सेशन वा टॅक्स रेवेन्यू हॉलिडे दिवची पडले जाल्यार वेगळे सेक्शन तयार करचे पडटले रिझना खातीर. पॅरानॉर्मल हॉलिडे म्हणचो पडटलो ताका. बरोबर, कारण हो विशय पयलीं प्रमाण आमकां आयकपाक येतालो. म्हणजे एअरपोर्ट जेन्ना सुरू जालो, कोण आतां ते स्प्रेड करता आसूं शकता. आतां ते कशें प्रूव करप आमकां खबर ना की रनवेचेर कोण तरी दिसलो. ह्यो गजाली बी आमकां कोण कोण सांगताले, रातचे कोण तरी दिसता, कोण तरी झाडू मारता रनवेचे, अशें आयकोपा येताले. कोण तरी काणयो करता आसतलो. पण आयज जेन्ना तूं कितें म्हणटा, भूत कामूय करताली एअरपोर्टाचेर झाडू बिडू मारून, झाडू मारता, गोरवां चरताली रनवेचेर, अश्यो गजाली आयकपा येताले. खंयचे लोक सांगताले. आयज जेन्ना विजय जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो तेन्ना हो मुद्दो येयलो तेन्ना तेणी अशें म्हटलें की 10:30च्या टायमार 10:30च्या उपरांत गोंयकार जे कामगार आहा ते ऑन फील्ड नासता, ते काम करपाक सोदिना म्हणून असो तेणी मुद्दो. कित्याक भुता लागून? हय, तर आपले ते नॉर्मल पॅरानॉर्मल तुमी इन्वेस्टिगेट करपाक जाय असो तेजो हें आसलो. पण आमी फ्लायटांचे जर डिटेल्स काडल्यार फ्लायट अश्यो ना की 10:30 उपरांत फ्लायट येयना अश्यो. आतां पयलीं येनासल्यो, सुरवातीक येनासल्यो जेन्ना ऑपरेशन्स इनिशियल स्टार्ट जाल्ले. आतां तेंची कतार बी फ्लायट आहा त्यो फांतोड्यो 3 काय 4 कितें येता. तेजे उपरांत एकाच्या टायमार कितें फ्लायट, म्हणजे फ्लायट ऑपरेशन्स चालू आहा तेंचे. पूण विजयान म्हणटा आसतना म्हटलें की गोंयकार स्टाफ आहा तो काम 10:30च्या उपरांत ते कामाक आसना वा ते ऑन ग्रावंड आसना अशें म्हटलें. सो बेजिकली म्हाका लोकांक एकच सांगपाक की 10:30च्या उपरांत आतां जशी एअरलायन्स मोपा शिफ्ट जातात तशी विमानां देंवतात, सारकें न्ही लोकीक? जॉयल बाब, म्हाका खबर आहा की ह्या विशयाचेर चर्चा करप खूब कठीण कळ्ळें तुका. तरी आसतना हांव ह्या विशयाचेर चर्चा करतां, कारण 2 सेशनां पयलीं युरी बाब आलेमान म्हणिल्लें की दाबोलीम एअरपोर्ट वील बी अ घोस्ट एअरपोर्ट म्हणून, मोपा सारको फूल फ्लॅज चालू जातकीर. टुडे वी आर डिस्कसींग घोस्ट सेट मोपा एअरपोर्ट. सो जेन्ना तुमी ही गजाल आयकली, ह्या भुतां विशीं तुमचें मत, आमी सदांच मनशां विशीं मत विचारतात, आज हांव तुमकां भुतां विशीं मत विचारता. प्रमोद, ही गजाल आतांची न्हू, इट इज रायट फ्रॉम द टायम दॅट स्टार्टेड ऑपरेशन्स इट इज बीन फ्लोटींग अरावंड. सो कितें जाल्लें काय, वेन एवर न्यू एअरपोर्ट स्टार्ट्स ऑर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, हय, तेजे वयल्यान कंप्लिटली देर फोकस आसता आनी खुबशी टिकाय आसता आनी खुबशी जाणांनी लायक मिम्स आनी कितें कितें करता. पूण हितून भितर देर इज नो प्रुवन फॅक्ट दॅट देर इज सम कायंड ऑफ अ घोस्ट देर. एकूच ओनली वन पॉयंट वीच इज व्हेरी इंट्रिगींग इज why flights are not landing
post maybe 10 o'clock, 10:30, because when you compare it with Dabolim, which is a very, very small airport compared to Mopa, it is doing पण लौकिक operations. म्हणटा आता एक इंटरनॅशनल फ्लायट शिफ्ट जावपाक लागता सुरू जालं म्हण लँडिंग हय जावं पण हेजे पयलीं कित्याक जावंक ना okay. ऑल दीस वायल देर वॉज हेवी फ्लो ऑफ ट्रॅफिक दे वर सेइंग दॅट सो मेनी फुटफॉल सो मेनी पॅसेंजर्स सो मेनी फ्लाइट्स हॅव कम करेक्ट at Mopa, but why not night landing? Yeah. Probably, could be that they did not have those facilities for night landing. Maybe tarmac was not ready, or maybe Yeah. some kind of a technical glitch was stopping them. But still, it looks very, very suspicious, because when you have this kind scale of so much of operations, I mean, you can't leave this open. Like Correct. you say that, okay, fine, there is a restriction of night landing. You can't say that when you're talking about international facilities, international Correct. flights. I don't think that is justified there. हय Maybe Mopa authorities again will have to come forward and say that there's no ghost there, and we were lacking in something, and we have started now. हांव पांडुरंग बाबा कितें जाता की पांडुरंग तुमचे सिव्हिल एविएशन तुमी जो ऑफिसर बी आसा इश्ट तुमचो ताका बी तुमी विचारिल्लें ह्या भुता विशीं आनी तुमी कितें आयकलां कारण कशी आ गजाल तुगेली फॉर मी ऑल्सो हांव एक सादो सामान्य गोंयकार 10:30 इज ऑल्सो व्हेरी टू अर्ली फॉर भुतां कळ्ळें तुका सो 12 12:30 1 बी जर म्हणिल्लें जाल्यार मातशें आयकूनच आंग काडपा बी जातालें पण 10:30 म्हणटकीर बिकम्स टू अर्ली लौकीक तर म्हणटा एका फ्लायटी येता म्हणून 2 येता 3 येतात सो इट बिकम्स व्हेरी ट्रिकी इशू तुमी कितें आयकलां पण हांव आतां कितलेशेच फावटी थंयच्यान म्हणजे त्या विमानतळाचेर देवला आनी त्याच्यावयल्यान गेलाय आमी रातीन हय लास्ट फ्लायट जी आसता तातूंत सुद्दां आमी आयिल्ले आसा हय पूण आजून तेजो जो हे आसा न्ही ऑपरेशन जे आसात विमानांचे किंवा चड विमानां लँड जावपाचे तशें जावंक ना आजून ते म्हणजे आजुनूय थंय विमान सेवा जी आसा न्ही ती कांय वरांनी लँड जाता म्हणजे आजून ते Full fledged फ्लेज जावचें. ना आनी गर्दी ना आनी दिस इज फेज 1 हय तशी गर्दी ना आनी फूल फ्लेज ना Yeah. म्हणटकूच मे बी तांच्यांनी रिस्ट्रिक्शन दवरला आसतली किंवा तांचे कितें टॅक्निकल इशू आसूं येता आनी ह्यो बहुत बी गजाली ज्यो आसा म्हाका दिसता विजय सारक्या मनशान सुद्दां ते मानपाक जाय विजयक आमी एक जाणा की नास्तीक असो न्ही बट विजय हो एकदम म्हणजे असल्यो गजाली मानता न्ही. रॅशनल मनीस हय सो असल्यो गजाली मानतलो असं म्हाका तेणी दिसूंक ना पूण ताणें जर विशय काडला आसत मे बी ताका लोकांक भंय घालून लोकांक दाबोळत कडेन रावा अशेंय बी ताजो कितें तकलेन कितें आसत बी तसो आसलो येता विशय हो लास्ट अटेम्प्ट जातलो भुताचो भंय हय सो घालून हांव दाखोवन बीन थंय वचप ना बाबा हांगाच रावा असो ताजो विशय आसूं येता पूण असल्यो गजाली आमी शक्यतो प्रमोद मानप ना आनी म्हाका दिसता ताचेर डिस्कशन जावपाक जायना पूण जगान अनेक अशे एअरपोर्ट आसात हय ते सगळ्यांक खबर आसा जगात अशे अनेक एअरपोर्ट आसात थंय वेगवेगळ्या वरां खातीर किंवा आनी कितें वापरलेले आसात आनी आजूय तशें अशें म्हणटात की ते भुतां दिसता तशें अशें उलयतात हय अशे जायत्यो स्टोरीज आसात हे बुक्स आयले सगळे आहा हय. पूण आमी हे कितले मानप ह्यो गजाली प्रत्येकाचेर आसा म्हाका दिसता ताचेर चर्चा जावपाक जायना आनी ह्यो मानपय न्ही गजाली तुम्ही म्हळें की आमी चर्चा करपाक जायना तरी आसतना आमी हाजेर चर्चा केली इतल्याच कारणां खातीर कारण आज विधानसभेकूय मोपाचो विशय आयलो विधानसभे भायरूय हो मोपाचो विशय आयलो सो लौकीक बाब जेन्ना हो विशय येता आनी तुमी जेन्ना विमानतळाच्या अधिकाऱ्या कडेन उलयतात आनी आज हेंय जालें की थंय चड झाडां लावपा जाय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचें उल्लंघन जाता काय कितें वेदर गव्हर्मेंट इज इन कंटेम्प्ट सो झाडां धरून मनीस धरून ते भुत मेरेन आयचो दीस मोपाचेर गाजलो हें जें आसा कारण झाडांची मागीर कितें ही सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन तो ग्रीन बेल्ट तयार करपाचो आनी अफॉरेस्टेशन करपाचें ताजेर तरी आमकां सॅटिस्फॅक्टरी जावूं मेळ्ळें म्हणटा तुमी आज बरोबर डिस्कशना येतना हो मुद्दो पयलो येयल्लो की ग्रीन बेल्ट तयार करपाचो आनी ताका बी अशें न्हू की झाडां हाडली आनी खंयची तरी लायली तशें ना ताका सगळे गायडलायन्स घालून दिल्ले आहा गोंयकार झाडां जाय थंय गोंयकार झाडां जाय त्यो बी असली जाय जाय जंय चड पक्ष्यांचें हें जावचें ना आनी मागीर ते बर्ड्स प्रॉब्लेम जावपाक जायना ह्यो सगल्यो गजाली स्टडी करून थंय जी सूट जाता झाडां ती घालपाची सीएमान सांगलें जी अफॉरेस्टेशनाची ती कितली झाडां मारल्या आनी ती रोवपाक जाय ती कंप्लीट केली म्हटलें तेणी आनी बायोडायवर्सिटी ते ट्रॅक करता आनी ती त्या जाग्यार लावना ती तेंच्यांनी अक्रॉस गोवा खंय चान्स मेळटा थंय 3,000 आहा पण जे ग्रीन बेल्ट थंय तयार करपाक जाय एअरपोर्टाच्या लागीं तें जावना आनी तें आपूण करून घेता तें करून घेतलो अशें उत्तर मेळ्ळें म्हणजे थंय सरकारान मान्य केलें की तें काम जावना एअरपोर्ट सुरू जावन आतां 1.5 वर्सां जालें पण तें काम थंय जावना मान्य केलें आनी तें आतां करूनच घेतलो म्हणून तेणें एश्युरन्स हांव आज इतल्याचेर थांबता एकाच कारणां खातीर कारण परत झाडांचेर हांव जॉयल बाब आनी पांडुरंग बाबाची ओपिनियन विचारना कारण सगळ्यांक आमकां दिसता की गोंया भितर जात तितली चड ग्रिनरी आसची जात तितली चड झाडां आसची हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी वाद घालपाचो आनी डिबेट करपाचो कांय प्रश्न ना तरी आसतना
एकच सादी गजाल की विधानसभेक जेन्ना उत्तरां दितात तेन्ना ती मातशी सिरियसली दिवची. कारण एक तर अख्खें गोंय तुमकां पळयता आनी त्याच बरोबर थंय ती जितली आमदाराची ती प्रिविलेज ती उत्तरां घेवप तितलीच ती जाणून घेवप एक नागरीक म्हणून दोन गजाली आमची कर्तव्यूय बी आनी ती तुमची जबाबदारीय बी. सो हें भान दवरचें इतलेंच सांगता आनी थांबता. लौकीक बाब, चोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.